पंचायत प्रभाग फेर रचणुकेवेल्यान मुळगांवतले हरिजन वाड्यावेले थळावे तिडकल्यात। प्रभाग फेर रचणूक प्रक्रिया पुरायपणान चुकीची आशिल्ल्याची कागाळ केल्या। मसुद्यांत बदल केलो ना तर मतदानाचेर बहिष्कार घालपाचो विचार। आरडीएक्स वा खातीर मुळगांवच्यान चंदू मांद्रेकर। मुळगांव हरिजन वाडा शिवोलकर वाडा तसोच वॉर्ड नंबर 3 आणि बूथ नंबर 42 या वार्डान आमच्या हरिजन वाड्याचेर बरो अन्याय जाल्लो आसा। कारण आमच्या या वॉर्ड नंबर 3तली वोटींग 115 आसा आणि बूथ 42 सगळे 175 आसा। तेन्ना आमच्या वॉर्ड नंबर 115तली वोटींग 188 वोटींग काडल्या आणि गांवकर वाडा वॉर्ड नंबर 4 घातलेली आहा। तेन्ना हांव अशें उलोवंक सोदता की आमच्या ह्या वॉर्डाचे पारंपारीक म्हणजे कितलीशीं वर्सां आमी वॉर्ड नंबर 3तूच आमी हांगा वोटींग केल्लेली आसा आणि आमकां ती वॉर्ड नंबर 4 नाका। तेन्ना आमची वोटींग 4 जी आला ती आमची वॉर्ड नंबर 3 हाडची अशी हांव अपेक्षा करता। 3नूच जाय आमकां ती। आणि वॉर्ड नंबर 3 तुमकां वोटिंग करूंक मेळोंक ना जाल्यार जाल्यार आमी वोटींग करचे ना, आमी वोटींग करचे 3नूच जाय आमकां वोटींग करचे। कारण काल आमी मामलेदारा कडेन गेल्लेले आसा। काल मामलेदारा कडेन आमी उलयला। मामलेदारान सांगला की आपूण केला ते आमी सारकें केला म्हणटा, पण आमच्या दृश्टीन जाल्यार आमी ती चुका कशी मागता। कित्याक कारण तेंच्यांनी जी सर्वे केला की प्रत्यक्ष वाड्यार पळोवंक ना तेंच्यांनी बाबा तो वाडो खंय पडटा आणि कितें पडटा। तेंच्यांनी जी सर्वे केला कोणाक बियोलाक घेवन केला की तलाट्याक घेवन केला ती आमकां काय खबर ना, पण तेंच्यांनी सर्वे केला ती ऑफिसान केला ती बसान सर्वे केला। पण आमी म्हणटा कितें ती जी सर्वे जर करताले आसले जाल्यार तुमी वाड्यार येवन पळोवंक जाय आसलें की तो वाड्याचेर बाबा तो वाडो खंय पडटा। आणि वॉर्ड नंबर 4 जे आमकां घातला ते त्यांनी पळोवंक जाय आसलें की तो वाडो खंय पडटा। तो 4 वॉर्ड नंबर 4 जवळ जवळ पलतडी पडटा तो। फाल्यां काय आमच्या म्हाताऱ्यांक जर तो वोटींग व्हरांक जाय जाल्यार आमी व्हरतले कशें तांकां। आतां रस्तो केला म्हणून तेंच्यानी वॉर्ड नंबर 4 घातला आनी जर रस्तो नासलो जाल्यार ते खंय घालतले आसले। म्हणजे वार्डाची रचना करताना तुमचेर अन्याय केला। अन्याय केला। आणि 175 वोटिंग असल्या कारणान आमची एकीकडे हांगासर 42 त्या खातीर तेंच्यांनी म्हाका दिसता धाडटून ही रिजर्व पोस्ट जातलो म्हणून ही 88 मतां थंय व्हरान घातली आसतली अशें आमकां दिसता व्यक्त जाता। लास्ट टायम आमी सांगला की लास्ट टायम आमी विदाउट रिजर्व पोस्ट नासतना आमी 5 मतांनी पडला आमचो कॅन्डिडेट हांगासर लेडीज। आणि तशें तांकां कळोन येयल्या कारणान ह्या लोकांनी कोणी तरी अशें केलां की हे हांगातली तेंची वोटींग तोडून रिजर्व पोस्ट जातलो म्हणून हे कितें तरी घडीत कळ्ळें अशें दिसता म्हाका। त्या खातीर मामलेदाराक हांव रिक्वेस्ट करता जशी आमची पयली आसली त्या जाग्यार आमची वोटींग हाडची आहा तशी आमी नाल्यार वोटींग करचें ना आमकां रिजर्व दिवची आनी रिजर्व दिवचो आमकां। आतां इतकी वर्सां हांगासर वोटींग करता आमचे हरिजन वाड्यार तेन्ना आमकां हांगासर ह्या फुडें आमकां हांगासरूच जायी। आनी आमकां वॉर्ड मेंबरान एक उतर सांगूं ना की तुमची वोट आहा ती हांगासर फोडल्या म्हणून गांवांत घातल्या म्हणून एक शब्द सुद्दां सांगूं ना ती। तेन्ना आमी गांवांत आमी घालूंक वयची ना आनी आमकां राखीव जागो आमचो जावत आमकां। हांव अशें उलोवंक सोदता तर म्हाजें नांव शिवराम बाबुली हरिजन आनी आयज ओडोलपाली सारकेल्याक रिजर्वेशन 70 मतांक मेळटा आनी आमचे 175 आसान आमकां रिजर्वेशन कित्याक मेळना। हो घटनेन कायदो आसा आनी हे कायद्याचेर तेंच्यांनी कारवाई करच्यो सरो अशें हांव मागणी करता सरकारा कडेन। आणि आमच्या वाड्यार जी पंच आसा आनंदी पंच आसा ती आमकां हांगा वाड्यार येवन कांयच सांगना। ते एक सांगून घातलेले आमचे वोटींग टोटल घालता म्हणून ती आमकां कांयच सांगून नासतना कांयच येयना वाड्यार ये सुद्दां ना आनी पळय सुद्दां ना ते वाड्यार। तेन आमकां पयलीं सांगून घातलें कळोलें बाबा तुमच्या वाड्यार अशें जावपाचें आसा आतां जालें म्हणून तेन आमकां सांगूंक ना आनी ते येवकूय ना वाड्यार। आनी ह्या फुडें जर तेमकां घाली ना आमी वोटींग आमच्या वाड्यार कसली म्हणटा ती आनंदी डेप्युटी सरपंच कसलीच एक्शन घेना आमच्या वाड्यार कसलीच घेयना कसलीच एक्शन घेना सुद्दां येयना चोपर यो म्हटल्यार म्हाका सांग हे एक हांव उतर विचारता की हक्कान आमी वोटींग केलें न्हू हे पयलीं कोणी हे वाड्याची भायर भायर अश्यो चवकश्यो करून नासतना हे सेपरेट केलां न्हू ते पयलीं मातशें आमकां कळोंक जाय। ते आमकां कळोंक जाय की ह्याच मनशान केला बाबा तुका कसले त्रास जाले आमी कसले तुका त्रास केले हे आमी ताका विचारूंक जाय। आमकां विचारूंक हें दिसता हेच्या फुडें पळय इतली जाणटे आमचे हे करून गेल्या तेच वाटेचेर आमी चलता आनी मदले मदीं हो फोडाफोड तुमी करता। कित्याक तुमकां कोणी दिला हो अधिकार तुमकां फोडाफोड करपाक। आमी हक्कान आमी वोटींग केला न्हू आमकां आमच्या कोर्टान आमी वोटींग केला आनी तुमकां अधिकार हो कोणी दिलो हो फोडाफोड करपाक तो मनीस आमकां समोर जावो।